Hello people, good morning. Sozwata tum sogni bore hai mun. And thank you so much guys for showing so much of love muge vlogs anchi hav dakle shorts dekun gatenche on YouTube as well as on Instagram. आणि न्हू आतां च्या पिवपाक बसलोले आनी म्हळ्यार तुमकां एक जाप करया मुगे दोना सो साशाबा गेले स्कूल सो तेका सोडून येयले शनाई गेले ते कॉलेजी हांव चायना हाय सद्याक आनी आतां जाल्यार मॉर्निंगची अरावंड 8:20 सो ब्रेकफास्ट करतले आनी मागीर मातशें काम आहाय आनी मागीर चोय आफ्टरनून देखून खंय पावताय ती ते कोण एक क्लायंटाक आयिल्ली मॅसेज सो थिंग वचपा जाय आनी इवनिंगूय तुका तेंगे फायनलायज जालें ना तेंगे कॅफे वचपा जाय सो चोय आज खंय पावताय ती दोनी काम पेंडींग आहाय ते दोमल्या घरांत थोडी काम करून काटाय आनी मागीर ते मागीर मॅसेज घालचा मागीर थिंग वचपाचें आनी कालच्या व्लॉगान तुमी चोयलां आसतलें हांव शावट आउट्स दिवपाक इसरोलें सो काल आमी बड्ड्याक गेल्ले आनी त्या बड्ड्या बोवाळाची आमी थिंगा एंड गेले आनीक शावट आउट्स दिवपाक म्हाका मागीर उगडास ना मागीर आमी कारां बसोन कार येता ते दोन म्हाका उगडास येयलो हांवें म्हळें आसती आतां गेलाय कॅन्डींग वा गेल न्हू कामून तेका लागून हे ब्लॉगा मागीर घेतले उगडास जाल्यार पुरो सामको रिमांयडर घालून दवरला सामको चमक मी आनीक चल आज ब्रेकफास्ट आहाय काल चोयला आसता तुमी लायन मातशें पॅटीस धाडो ती सो पॅटीस गरम केलें विथ ब्रेड आनी च्या जाल्यार हांव चोले मू करपालें बट ही हाय म्हण आसती ही हाया आनी आतां ब्रेकफास्ट दिता पे पॅटीस जाली सामकी बरी पोतून लायन मातशें तुका थँक्यू आनी तुमी चोयलें ना जाल्यार पॅटीसां काल हांवें पॅटीस हांवें ती फीश पॅटीस सो काल हांवें घायली कालच्या व्लॉगाक सो चॅक केलें जाल्यार तें व्लॉग चॅक कोराय आनीक आतां ब्रेकफास्ट खाताय ब्रेकफास्ट दिता पेट ब्रेकफास्ट कोता आनीक मागीर मेळटा तुमकां ओके सी यू देन आतां मेळटा तुमकां च्या बी पीन सामकें आनी आतां रेडी जालां हांचे न्हेसोन वचपाक टू ओरेन इन्स्टिट्यूट इन मारगांव सो थिंगा आहा मुका आज एक हेअर डायिंग अपॉइंटमेंट सो हेअर कलरिंग आहा सो एक केस तुमकां न्ही मुका चोवपाक आतां मुगे आसतले हायलायट्स सो चोया केस जाता ते आनी आतां तुमी थिंगा वता सो 10:15 जालो अपॉइंटमेंट 10:15 जावपा येयली आनी आतां थिंगा वयता ओके सो तुमी मागीर मेळटा आनी चोया केशो वयता दीस 500 रुपया लागतो म्हणल्यार चोया कितू टायम लागत तो आनी आतां वयता बरें चल बाय मागीर मेळटा तुमकां इट्स हांवें पावली टू ओरेन इंटरनॅशनल स्कूल आनी पावस मेळ्ळो वाटी सामको मोटे सो म्हाका मातशें पावगूच जालो बट रेनकोटूय घालपाक पडलो आतां वयता ऑल एक्सायटेड फॉर द हेअर कलर फॉर द हायलायट्स आनी लेट्स सी न्यू लूक कित करून जाता ओके लेट्स गो फॉर्म करपा लायला आतां हिंगा पावले आनी कन्सेंट फॉर्म बी फील केले एंड नाव द थिंग इज मातशें वेटिंगाचेर दिलो सो मातशें राव हें सो आफ्टर सम टायम द हेअर कलरिंग प्रोसेस वील स्टार्ट म्हाका वन वर्ड्स सारकी कितें हें जाताय ती बट येस for the hair color finally. It's all on the hair color start. Oggi झाला मुगे हेअर कलर आनी आज जालें नियरली सगळ्यांची सगळीं गेली आनी बरो जाला गायज म्हाका खरें लायक जाला आनीक आवय बसून तकली देखून चाव पिलो तें हा सकाळच्यान आनी आतां जाला हायलायट्स वेरी नायस समथींग न्यू लायक आनी मुगे हेजेरूय बरो आसा स्कीन टोनाचेर बाय ओके मागीर घरा वचून तुमकां दाखयता सामकें हात दाखयता आनी हिंगा मुगे दीस जालो काबार आनी आतां मातशें लीफ कापयता वयता खबर ना त्या पोटार लागून सामकी भूक चाव पिलो तें ब्रेड आनी ते पॅटीस आयलो ती आनी कांयच खायल ना सो थंय वाटे गेले वोकत जाला आनी डिरेक्ट शूट टू घरा ओके बाय 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 मेळटा तुमकां पोटा खरें लागून बूक बाय 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 हाय पीपल आज जालो दुसरे दिसाची सकाळ आनी काल म्हणटा व्लॉगा एंड कांय घेवपाक मेळोंकू ना सो हेअर कलर कोण घरा येत म्हळ्यार जाली सामकी 7 पावलो हांव घरा वाटेतीक मातशें मंचुरियन मोमोज आनी हाडलें मंचा सूप सो तें हाडटा आनी घरा हान तें सोमतें फ्लॅट आनी म्हाका कांय जायना जाल्यार सामको जीव जालो कांसार कित्याक हांव गेल्लें सकाळीच्यान सो हांव म्हणटा मुगे कोण जालें म्हणजे चड वगत गेलो कित्याक हांवें तेंका न्हू ते हायलायट्स आहा ते मातशें बारीक घाल म्हणून सांगिल्लें सामकें क्लोज बाय ते म्हाका मातशें मोटें आहलें म्हाका लायक जायना सो ते जालें बरेंशें म्हाका बरेंच चलें सो आनीक थिंगसर येता म्हळ्यार कांसार जालो जीव सामको कांय करपाक जायना जालें हायलें पिल्लें न्हावलें आनी सोमतें न्हिदोलें आनीक आतां हिंगा ब्लॉग एंड कोता आनीक 3 शाउट आउट्स आहाय 1 टू जेन फर्नांडीस
क्लेटन फर्नांडीस एंड अविला फर्नांडीस. थँक यू गायज फॉर ऑल द लव. आणि तुम सबस्क्राईब केलं ना जाल्यार चॅनल बेगीन सबस्क्राईब कराय आणि तुम इंग एंडा देखील पावले म्हणजे तुमगे व्लॉग लाईक झाला. सो बेगीन सबस्क्राईब करा आणि मेळ्या आम्ही नेक्स्ट व्लॉगांक. अंटील देन मोग असो टेक केअर आणि बाय.